benefiting locals आणि थोड्या लोकांनी अजून रीन गेलो हा तर that should go. So we don't have a mistake of the past. You have a transparent system by which you be able to accommodate those people who are having these local things. पहिले आशिल्ले ते you can take them back on board. I understand you are making now on a raising contract from different from the mining operators and raising contract. But even then, when you are giving them, it is totally at the discretion of the government. जे रेज्युलेशन मांडलंय महत्वाचे रेज्युलेशन आणि हितून भितर मिनींग आसा आणि लोकल तितून एम्प्लॉयमेंट जावपा जाय, लोकलाचे ट्रक चलपा जाय, लोकलाचे मिशनरी चलपा जाय. आता पळोवपाक गेल्यार खंयच्या खंय कंपनी स्वता मिशीन घेता, ओके घेवपाक आमी ना म्हणना, पूण कंपनी आता मिशीन घेता आणि ऑपरेटिंग करपाक दुसऱ्यांक दवरता, म्हणजे लोकलांक घेना, ते आउटसोर्स करता. ते आसा ते कॉन्ट्रॅक्टर घेता आणि सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता आणि सब कॉन्ट्रॅक्ट दिता आणि ते कितें करता हे भायल्यान हाडटा. सो हो भायल्यान हाडपाचो जो प्रथा आसा ही बंद जावपा जाय, टोटल बंद जावपा जाय. आमी म्हणटा न्यूज गोंयकारांक जे डिपेंडंट आसा तांकां पयलीं दिवचे. सो आमकां हेचेर डिसिजनार येवंक जाय. कितें खंय तरी दुरुस्ती कर. ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इतलीच रिक्वेस्ट आहा, लिव्ह एन लायसनाचेर जे ट्रक रजिस्टर्ड करतात ते बंद करचे. संदूर जे आहा संदूर बेलारी मुखेलमंत्री संदूर बेलारी हे आहा थंय लोकल मशिनरीच चलता, भायल्याची मशिनरी चलना. वेदांता नाळा शैतान के कायतान एस के कायतान हो राजस्थानाचो शैतान के कायतान. आता स्पीकर सर हे जर चोयल्यार हो ऑपरेट करता मागीर हो राजस्थानात ट्रक घेवन येला, मेशीन घेवन येला, सगळें घेवन येला. गोंयकारांक कितें खावपाचो हे कितें सगळो दुडू. म्हाका ज्या खातीर नवीन न्ही, हांव ल्हानपणांतल्यान हे दुसरी वाटेंतल्यान मायनींग सगळें पळयत आयिल्लो आसा. ताची लोकांचे प्रॉब्लेम स्पीकर सर म्हाका खबर आहा आनी जेन्ना लोक त्रास काडटा मायनिंगांतले ते हांवूय जाणा. ती मायनिंगांतल्या लोकांक न्याय मेळपाक जाय म्हणून हांव प्रयत्न करीत आसा स्पीकर सर. आनी लिगली कायद्यान जे कितें करपाक मेळटा हांव ताणें रेजोल्युशन हाडलां. हांव म्हणटा की तें रेजोल्युशन जें आसा पळय न्हू तितूंतले जेके कितें घेवपाक मेळटा तें घेवन आमची पॉलिसी मॉडिफाय करपाची सरकाराची तयारी आहा.